नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां गोवा टॉप 25च्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भौशीक बांदकाम खात्याचे कनिश्ठ आनी सहाय्यक अभियंत्याक चोर्ला घाट ते सांखळेच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम कमी दर्जाचे केले म्हणून निलंबित केला। चौकशी पुराय जायसर हे दोनूय अभियंते निलंबित उरतले असो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान दिला। दोतोर प्रमोद सावंतान फाटली 3 वर्सां जाल्ल्या सगळ्या व्हड रस्त्याच्या कामाचेर चौकशी सुरू करपाचो आदेश दिला। भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या सगळ्या रस्त्याच्या कामाची चौकशी करून बांदगडी सापडल्यार कारवाय करपाचे उतर दोतोर प्रमोद सावंतान दिला। रशिया आणि युक्रेन हांचे मदीं सुरू आशिल्ले चर्चेक लागून शांततायेचो मार्ग मेकळो जातलो अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंतल्यान उक्तायला। जाल्यार रशिया युक्रेन झुजाच्या परिणामांचे वेवस्थापन करपाक अमेरिका आनी भारत परस्परा कडेन सल्लो मसलत सुरूच दवरतले अशी हमी जो बायडन हांणी दिली। युक्रेना वयल्या रशियाच्या आक्रमणा विशीं भारताची भुमिका आनी रशिये कडल्यान सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करपाच्या भारताच्या निर्णया विशीं अमेरिका प्रशासनात आशिल्ले अस्वस्थतायेच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली। झारखंडातल्या त्रिकूट पर्वतावयल्या रोपवे अपघातांतल्या 45 पर्यटकांक वाचोवपाक भारतीय हवाई दळ लश्कर, ITB आनी NDRFच्या जवानांक येस आयला। ह्या अपघातांत 30 जाण मरण पावले आनी 12 लोक गंभीर जखमी आसात। देशांतलो सगळ्यात व्हड उंचायेचेर आशिल्लो हो रोपवे 2 ट्रॉली एकमेकांचेर आदून सोमारा ही दुर्घटना घडली। त्या उपरांत सलग 2 दीस हवाई दळा कडल्यान हांगा रेस्क्यू ऑपरेशन राबयिल्लें। बचावा मजगती सेफ्टी बेल्ट तुटिल्ल्या कारणान हेलिकॉप्टरांतल्यान सकयल पडिल्ल्या एका मनशाक मरण आयले आनी एक बायल सकयल पडिल्ल्यान ती गंभीर जखमी जाल्या। सुमार 2500 फूट उंचाय गाठून भारतीय हवाई दळाच्या हेलिकॉप्टर्सांनी भयानक परिस्थितींतल्यान हे बचाव कार्य तडीक व्हेला। ह्या अपघाताची फुडली कारवाय करपाचे न्यायालयान आदेश दिल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुदीन ढवळीकाराक बरोच भंय पडला। ढवळीकार आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे हे झगडे दिसान दीस वाडटा। सुदीन ढवळीकारान उजो आनी पोगो विशीं केल्ल्या टिकेचेर मनोज परब बरोच बेजार जाला। मनोज सुदीनाक नालायक म्हणटा आनी सुदीनाक मंत्री केलो म्हणून भाजपाचेर टिकाय करता। सध्या मनोजाचो हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो दिश्टी पडटा। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब ढवळीकाराचेर बरोच तिडकला। ताची कारणाय तशी आसा। मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकारान कांय दिसा फाटीं उजो आनी पोगो बिला विशीं नाका ती उतरां उलयल्लीं अशें नाका तें वक्तव्य केल्लें। सुदीनाची ही ऑडियो क्लिप व्हायरल जातकीच मनोजान ताका आपले सडेतोड भाशेंत जाप दिल्या। इतलीं वर्सां गोंयच्या सरकारांत आनी उद्देग मंत्री पद आसूनय ढवळीकारान गोंयकारां खातीर नोकऱ्यो दिवपाचें सांडून भायल्यांक हाडून गोंयकारांचो हक्क मारला हें सांगतना मनोजाचो राग हाता भायर गेलो। सरकारान सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्थानकाची बिल्डींग बांदल्या खरी, पूण थंय कागाळ करपाक गेल्ल्या दर एका थळाव्याक इनवर्ड वा आउटवर्ड करपाचें जालें जाल्यार पोरणे गोंय पुलीस स्थानकान वचचें पडटा अशी खंत सांताक्रूजाच्या थळाव्यांनी उक्तायला। सांताक्रूज ह्या वाठारांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बरी नाशिल्ल्या कारणान हांगा पुलीस स्थानक जावचें अशें सांताक्रूजकारांचें 50 वर्सांचें सपन ते आतां तरी पुराय जावचे जेणे करून ज्येष्ठ नागरिकांक त्रास जावचे ना अशी आस्त सांताक्रूजच्या थळाव्यांनी वळखिल्या।
हालींच सोपूत घेतिल्ल्या 3 आमदारांक मंगळारा खातीं दिली. हातूंत मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकराक वीज मंत्रीपद, अक्षय उर्जा आनी गृहनिर्माण मंत्रीपद, जाल्यार निळखंड हळर्णकाराक नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन खातें, फॅक्टरी अँड बॉयलर्स मंत्रीपद मेळ्ळां. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांकां समाज कल्याण खातें, न्हंय येरादारी आनी पुरातत्व खातें दिलां. जाल्यार शिक्षण खातें, बंदर कप्तान खातें मात मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेनूच दवरलां. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा वेगवेगळ्या महामंडळाचें वांटप केलां. हातूंत गणेश गांवकर हांकां GTDC, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां GIDC, दाजी साळकर हांकां SGPDA, जेनिफर मोन्सेरात हिका NGPDA, प्रेमेंद्र शेठ हांकां हॉर्टिकल्चर, उल्हास तुयेकर KTCL, प्रवीण आलेकराक हस्तकला, डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेक इन्फोटेक कॉर्पोरेशन, जीत आरोलकराक गृहनिर्माण, डॉक्टर देवयाराणी हांकां फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, आंतानियो वास हांकां खादी बोर्ड आनी जोशिया डिसोजा हांकां GSIDC मेळ्ळा. देशांतले दुसऱ्या क्रमांकाचे शिक्षीत राज्य आशिल्ल्या गोंयाचो शैक्षणीक थर देश पातळेचेर देंवत आशिल्ल्याचो दावो जायत आसतनाच नॅकान जारी केल्ल्या वळेरेंत गोंय विद्यापिठाचो दर्जो देंविल्ल्याचें स्पश्ट जालां. नॅकान काडिल्ले वळेरेंत गोंय विद्यापिठाक 2.86 गुणां सयत B++ मानांकन मेळ्ळां. हाचे आदीं गोंय विद्यापिठाचे 3.60 गुणां सयत A मानांकन आशिल्लें. नॅकाचो हो निकाल गोंय विद्यापिठा खातीर अनपेक्षीत आशिल्ल्यान गोंय विद्यापिठान देंविल्ल्या मुल्यांकनाक लागून नॅकाक याचिका दाखल करपाचें थारायलां. EDCन जोडिल्लो व्याज आनी भूंय संपादनाचे ते 12 कोटी 80 लाख महामंडळान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन दिले आनी 84 लाख रुपयांचो डिव्हिडंड 15 दिसांनी दिवपाचे आसा अशी माहिती EDCचो उपाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगला. सरकाराक EDC माध्यमांतल्यान 13 ते 15 करोडाचो फायदो जाता. महामंडळ सरकारा कडल्यान पयशे घेयनासतना वर्सान वर्स सरकाराक पयशे दिता. फाटल्या वर्सा EDCक 73 कोटींचो फायदो जाल्लो. ह्या वर्सा 31 एप्रिल मेरेन 51 ते 52 कोटी फायदो जातलो अशें सदानंद शेट तानावडेन सांगला. पोरण्या गोंयची बॉम्ब जिजस चर्च बेरेस्तार सकाळी ते आयतार सकाळी मेरेन पर्यटक आनी हेर लोकांक खातीर बंद आसतली. पवित्र सप्तका खातीर वेवस्थापनान हो निर्णय घेतला. ही माहिती इगर्जीचे रॅक्टर फादर पात्रिसियो फर्नांडीस हांणी दिला. बेरेस्तारात 14 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर मॉन्डी थर्सडे, 15 एप्रिलाक दनपारां गुड फ्रायडे जातलो. शेनवारा 16 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांचेर क्रिस्तांव लोकांक खातीर धार्मीक कार्यावळी जातल्यो. 3 दीस बंद आशिल्ली बासिलिका आयतार 17 एप्रिलाक धार्मीक विधी जाले उपरांत सकाळी 11:30 वरांचेर सगळ्यांक खातीर उक्ती जातली अशें फर्नांडीसान सांगलां.
उच्च न्यायालयान पिसुल्लेच्या खण येरादारीचेर गोवा फावंडेशनान घातिल्ल्या याचिकादाराक अंतरीम थाकाय दिल्या. गोवा फावंडेशनान पिसुल्लेच्या मीन येरादारी स्थगीत दवरची म्हणून उच्च न्यायालयांत याचिका घातिल्ली. आतां न्यायालयान सरकाराक मिनाच्या मातयेचो दर्जो खबर नासतना ई पावणी कशी गेली हाचेर एका सप्तका भितर स्पश्टीकरण दिवपाक सांगलां. ही याचिका 20 तारखेक परत सुनावणेक येतली. संसड्या वयलो कोयराचो प्रश्न आमदार दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय तशेंच रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांचे कडेन खासा बसका घेवन सुटावो करतलो अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिला. कोयर वेवस्थापन मंत्रीपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत बाबुशान मंगळारा साळगांव कोयराच्या प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या प्रकल्पाची कामाची तुस्त बाबुशान केला. गोंयच्या 40 आमदारान हो कोयर प्रकल्प येवन पळोवचो अशी सुचोवणी बाबुशान हेर फुडाऱ्यांक केला. मनशाची जीण जरी सुंदर असली तरी ती खिणयाळी. देखून दर एकान मनीसपण जपून रक्तदान करचें आनी हेरांकूय जिवनदान दिवचें. तशें करप आतां गरजेचें जालां. भाजपाचे कार्यकर्ते तशेंच कितल्याश्योच संस्था ह्या कार्यांत फुडाकार घेतात ही खोशेची गजाल. दुसऱ्यां खातीर योगदान दिवप ही आमची संस्कृती. त्या खातीर दर एकान योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांखळेच्या रवींद्र भवनात भाजप युवा मोर्चाच्या वतीन रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्ले तेन्ना ते उलयताले. स्वयंपूर्ण गोंय मिशन पुरायपणान यशस्वी करपा खातीर तरणाट्यांनी फुडाकार घेवप गरजेचें. सरकार सगळी मजत करतले. रक्तदानांतल्यान हजारांनी लोकांचे प्राण वाचतात अशें सावंत हांणी सांगलें. खारेवाडो हांगा MPA आनी GCZMA हांणी केल्ले संयुक्त सर्वेक्षण थळाव्यांनी आनी चळवळकारांनी थांबयले. ही पारखणी कोणाकूच सांगिनासतना चालू आशिल्ले अशें काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें सांगलें. सर्वेक्षण करचे पयलीं निदान थळाव्यांक विश्वासान घेवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसलें. ह्या सर्वेक्षणाक लागून खारेवाडो हांगा वातावरण बरेंच तापिल्लें. पयलो लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां जाहीर जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां 24 एप्रिलाक मुंबयत ह्या पुरस्कारान भोवमानीत करतले. मुंबयतल्या षण्मुखानंद सभाघरात ह्या पुरस्कार सुवाळ्याचें आयोजन केलां. देशा खातीर नरेंद्र मोदी हांचें काम आनी सेवा पळोवन तांकां हो पुरस्कार भेटयतले. ह्या पुरस्कारा खातीर मोदी हांकां 24 एप्रिलाक मुंबयत निमंत्रीत केल्यात अशी माहिती उषा मंगेशकर हांणी दिला.
काँग्रेस सोडून गेल्ल्या फुडाऱ्यांक परतून पक्षांत हाडून काँग्रेसीक उर्बा मेळोवन दिवपाक तयार रावपाचें आवाहन विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी सोमारा पक्षाचे आमदार पदाधिकाऱ्यांक केलां. नवे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, कार्यकारी अध्यक्ष युरी आलेमाव तशेंच दोनूय जिल्लो अध्यक्षांच्या पदार कार्यावळीत ते उलयताले. काँग्रेसीच्या पडझडीत फुडारा खातीर पक्षाची जापसालदारकी तरणाट्यांच्या भुजार दिवप गरजेचें आशिल्लें. त्याच हेतान प्रदेश काँग्रेस समितीन युवा फुडाऱ्यांचो आस्पाव केला. प्रदेश काँग्रेसीची ही युवा टीम 2024चे लोकसभा आनी 2027तले विधानसभा वेंचणुकांनी बरी कामगिरी करून गोंयांत काँग्रेसीक बरे दीस मेळोवन दितले असो विश्वास पी. चिदंबर हांणी उक्तायला. ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजो हांकां 22 एप्रिलाक उदगीर हांगा जावपी 95व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक खाशेल सोयरे म्हणून आपयल्यात. दुसऱ्या भाशेंतल्या साहित्यिकाक मराठी संमेलनांत आपोवपाची प्रथा आसा. ह्या भोवमाना खातीर म्हाका खोस भोगता अशें साहित्यीक भाई मावजो हांणी सांगलें. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची एक व्हड प्रथा आसा. ह्या आनंद सुवाळ्याच्या उक्तावण वेळार हेर भाशेंतल्या साहित्यिकांक सोयरे म्हणून आपयतात. अंदू हो मान आमच्या भाई मावजो हांकां मेळ्ळा. गोंयकारां खातीर ही खोशयेची गजाल अशें नामनेचे दोतोर आनी गोमंत मराठी भाशा परिशदाचे अध्यक्ष डॉ. मधू घोडकिरे हांणी म्हटलां. एके संस्कृतीची वळख दुसरे संस्कृतींतल्या वाचप्यांक जातली जाल्यार अणकारा बगर पर्याय ना. अणकार दुदांत घातिल्ले साखरे भशेन आसचो. ताका लागून मुळावे साहित्य कृतीची रुची आनी गोडसाण तश्याक तशी अणकारीत साहित्य कृतीत देवपाक शकता. अणकारांचे मत तरणाट्यांनी आपणोवपा सारकें आसता. तें आवाहन तांची पेलचें असो उलो नामनेचे साहित्यीक आनी ज्ञानपीठ जैतिवंत दामोदर मावजो हांणी मारलो. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नॅशनल बुक ट्रस्ट हे नवी दिल्लीचे संस्थेन आयोजीत केल्ले इंग्लीश पुस्तकाच्या कोंकणी अणकारा खातीरचे 3 दिसांचे ऑनलायन कार्यशाळेचे उक्तावण सोमारा 11 एप्रिलाक मावजो हांच्या हस्तुकी जालें. दोनापावलेच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरांत ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मावजो मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. रायबंद्रा बायबाजार V2 मॉला लागसर शेनवारा राती उसरा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सांताक्रुजाची पुष्पलता स्वामीक मरण आयलें. ह्या प्रकरणात पोरणे गोंय पुलिसांनी सरकारी वाहन चालक नितीन प्रियोळकारा आड गुन्यांव दाखल करून अटक केला. पुष्पलता स्वामीक सुवातेचेरूच मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्या दुचाकीचो चालक निलेश नायक गंभीर जखमी जालो. तांकां गोमेगोत दाखल केला आनी तांचेर उपचार चालू आसात. सोमारा पुष्पलताच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम करून ती ताच्या घराच्या सुनीत करून दितली. अपघाताक कारण थारलेलो बोलेरो चालक नितीन प्रियोळकाराची गोमेकोत वैजकी चांचणी केली तेन्ना तो सोऱ्याच्या घोळयेंत गाडी चलयतालो अशें स्पश्ट जालें. ते उपरांत पोरणे गोंय पुलिसांनी ताचे आड गुन्यांव दाखल करून तांकां अटक केल्या. मोयडे पंचायतीचे पळोवणे पयलींच कालिजोर हांगासरल्या मानशेची दारां मोडून उडयल्यात. ह्या प्रकाराक लागून भाजी लागवडी खालच्या शेता सयत सुमार 2 लाख चौखण मिटर शेत जमनीचें लुकसाण जालां. आनी ह्या प्रकरणात कूळ संघटनेन रवी नायक आनी हेरां आड मामलेदार आनी पुलिशेंत कागाळ दाखल केला. मानस मोडून उडोवपाचो प्रकार असंवेदनशील आनी गुन्यांवकारी प्रवृत्तीचो आसा. शेत लागवडीचें लुकसाण जावपा सयत शेतकारांनी कांयच आनीक थंय पिकचें ना. हे खातीर शेतकारांचें व्हड लुकसाण जातलें. तशें खारें उदक घुसून बांयो लेगीत पिड्ड्यार जातल्यो अशें हेनरीक डायस आनी बॉस्को डिसा हाणें सांगलां.
सुर्ला पाळी फेरी धक्के लागसर न्हंयेत उफेताना अज्ञात मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसांनी ती ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. फेरी बोटींतल्यान प्रवास करपी एका मनशान न्हंयेत एक कूड उफेता अशी पुलिशेक खबर दिले उपरांत पुलिसांनी येवन ती भायर काडली. मात ताची वळख पटूंक ना. ताच्या बोल्सांनूय वळख पटपा सारके अशें कसलेच कागदपत्र मेळूंक ना. त्या मनशाक उदकांत पडून 2 दीस जाले आसुये असो अदमास पुलिशेक आसा. कुडीचो DNA तपासतले अशी माहिती पुलीस सुत्रांनी दिल्या. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी तपासाक गती दिल्या. आता बातमी आसा ती पृथ्वी वयल्यान पळोवपाक मेळपी ब्रह्मांडांतल्या घडणुकेची. एप्रिल म्हयन्यांत गुरू आनी शुक्र ग्रहाच्या युतीचे आगळे वेगळे अशें चित्र पळोवपाक मेळटले. 6 वर्सां उपरांत 1 मेक फांतोडेच्या 4 वरांचेर ही युती दिश्टी पडटली. गोंय ऑब्झर्वेटरीन हो खीण पळोवपाची एक संद मेळोवन दिला. इतलेंच न्ही जाल्यार 7 एप्रिल ते 7 मे हो काळ जागतीक एस्ट्रॉनॉमी म्हयनो म्हणून पाळपाचें थारायला. हरशीं राशी भविष्य आणि ज्योतिशा मेरेन ओळखपी हे ग्रह प्रत्यक्षात कशे दिसता हाची उमळशीक कांय जाणांक आसता. खगोलशास्त्राक अभ्यासक मात विज्ञानाच्या नदरेन हाचे कडेन पळयत ते खातीर सादारण मनशाक अंतराळांत घडपी ह्या मोलादीक खिणाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. मंगळारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां. मंगळारा 744 चांचण्या उपरांत 3 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 3 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,349 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,498 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 19 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,247 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले जाल्यार 9 एकूय दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना. दर्याचेर सोरो पिवपाक बंदी घातिल्ल्यान लोक सोरो पिवन बाटल्यो फोडपाचो प्रकार अजूनय चालू आसा आनी तांचो परिणाम पर्यटकांचेर जाता. 2019च्यान 31 डिसेंबर 2021 मेरेन दर्याचेर आनंद घेवपाक येवपी पर्यटकांनी फुटलेल्या सोऱ्याच्या बाटल्यांच्या कोयत्यांचेर पांय पडोवन जखमी जाल्ल्याचे 60 परस चड घडणुको नोंद जाला. कळंगूट बागा ह्या दर्याचेर चड प्रमाणांत पर्यटक येतात. थंयच 90% चड प्रमाणांत ह्या घडणुकेची नोंद जाल्ल्याची माहिती थळाव्या दृश्टी जीवरक्षकांनी दिल्या. पेडण्या वाठारांत 2017 बांदिल्लो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पंचधातूच्या पुतळ्याचें उक्तावण आजून मेरेन करूंक ना. हाचेर कोणाचें लक्ष ना. पुतळो बांदून 4 वर्सां जावन गेल्ल्यान आनी उक्तावण वेळार करूंक नाशिल्ल्यान सायडीन जो दुरीग आसा तो मोडपाक पावला. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकरान बेगोबेग बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याचें उक्तावण करचें आनी गार्डनाचें सोबतीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
ह्यो असल्यो गोवा टॉप 25च्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.